गोंय प्रदेश भाजपाचो अध्यक्ष म्हूण आदलो आमदार भाजपाचो सरचिटणीस सदानंद शेट तानावडेचें नांव भाजपाच्या राष्ट्रीय समितीचो उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्नान जाहीर केलें। भाजपाचो नवो अध्यक्ष तानावडेचें नांव जाहीर करपा खातीर मंडळ समितीच्या वांगड्यांची सभा पणजेन आपयल्ली। ह्या बसकेक भाजपाचे आमदार, मंत्री, मुखेलमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खन्ना आनी हेर मानेस्त माचयेर आसले। भारतीय जनता पार्टी गोवा के लिए एक नए पार्टी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। कल आके मैंने जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उनको वेरीफाई किया, चेक किया और एक ही नाम जो अध्यक्ष के लिए आया वो सदानंद जी का है। सर्वसम्मति से मैं उनको नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इलेक्टेड घोषित। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा और उसका प्रमाण पत्र हम लोग उनको देंगे। नवीन अध्यक्षाचे स्वागत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कडल्यान तशेंच तो माचेर असले आमचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सगळे मंत्रीगण, प्रदेशाचे सगळे प्रमुख पदाधिकारी आणि या हॉलान बसले सगळे कार्यकर्ते त्यांचे अभिनंदन करता असताना कार्यकर्त्यांक विनंती करता कृपया जाग्यार उभे रावचे आणि मोठ्या ताळयांनी आमच्या नव्या अध्यक्षाचे उर्बा वाडोवची। नवी जबाबदारी ज्या कार्यकर्त्याचे सामान्य कार्यकर्त्याचेर पक्षान दिल्ले आसा त्या कार्यकर्त्याक नवे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नवीन अध्यक्ष, नवीन जबाबदारी तांकां सुयशिक्षित असताना येणाऱ्या त्याच्या कारकिर्दीत संपूर्ण यश लाभपाची जबाबदारी आमचे सगळ्याचे प्रमुख कार्यकर्त्यांचीच आसा। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। गोंयच्यान 2 जाणांची राष्ट्रीय समितीचेर वेंचणूक केल्ल्याचे खन्नान जाहीर केले। आदलो आमदार गणेश गांवकार आनी सुरेश चोपडेकाराची राष्ट्रीय समितीचेर वेंचणूक केल्ल्याचे जाहीर केले। कल 2 इकट्ठे चुनाव होने थे, एक प्रदेश अध्यक्ष का और दूसरा जितनी एमपी की सीट होती हैं उतने ही राष्ट्रीय परिषद के मेंबर होते हैं। तो गोवा से सर्वसम्मति से यूनानिमसली 2 नाम नेशनल काउंसिल के लिए आए और दोनों के पेपर्स ठीक पाने के बाद श्री सुरेश चोपड़ेकर जी, गणेश गावकर जी, इनको विधिवत पूर्व नेशनल काउंसिल का मेंबर गोवा से चुना जाता है। इनको हार्दिक बधाई। सुरेश चोपडेकर आणि गणेश गावकर यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे निवडणूक झाल्याबद्दल सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे अभिनंदन।
भाजपान काँग्रेसीचे 10 आमदार घेवपा खातीर शेगीत 3 वर्सां बसका चलताली आनी ती आदलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या मान्यतायेन असो खुलासो भाजपाचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष तेंडुलकरान केला. म्हाका प्रदेशाचो पक्षान अध्यक्ष केलो, एक सामान्य कार्यकर्तो, आनी येदी व्हडली जबाबदारी केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतून नाशिल्ली येदी व्हडली पक्षाची जबाबदारी मेळटली म्हणून. आनी 3 वर्सां जातकर गोंयांत म्हाका पक्षाचे 13 आमदार आसतना सुद्दां गोंया भितर पयल्याच फावट राज्यसभेन वचपाचो मान म्हाका मेळ्ळो. खरें म्हणजे पक्ष खंयच्याच कार्यकर्त्याचेर अन्याय केन्नाच करिना. जो कार्यकर्तो काम करता सगळेच काम करतात, ताका योग्य ती संधी दिवपाक पक्ष दिता. वेदो गोविंद बाबान सांगलें, जेन्ना हांव प्रदेशाध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना 2017च्यो निवडणुका जाहीर जाल्यो आनी प्रेसवाल्यांक कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक सांगताले की भारतीय जनता पक्षाचे किमान 26 आमदार निवडून येतले म्हणून. खरें म्हणजे आमी सगळ्यांनी प्रयत्न केले. शेवटी मागीर आमी 13 आमदार आमचे निवडून आयले आनी मनोहरभाई गोंयचे मुखेलमंत्री जाले. मागीर सरकार तर स्थिर करपा जाय जाल्यार काही आमदारांक घेवच्यो पडटले. हो प्रस्ताव आमचे अमित भाई शाह राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन मांडलो आनी तेंच्यांनी परवानगी दिली. त्या वेळार मुखेलमंत्री एमसान भरती आशिल्ले, तेंचे कडेन गेलो आनी तेंचे कडेन परवानगी घेतली आनी मागीर त्या वेळाचेर 2 जाण आमदार दयानंद सोपटे आनी सुभाष भाऊ शिरोडकराक राजिनामे दिलो आनी दिल्लीत तांचो प्रवेश केलो. आनी खऱ्या अर्थान एक सरकाराक बळकटी मेळ्ळी. मागीर 2 मगो पक्षाचे आमदार तांकां आमचे पक्षा भितर विसर्जीत केले. खरें म्हणजे आतांचे उपमुख्यमंत्री म्हाजे बरे मित्र आमचे गेले 3 वर्सांसून उलोवणी चल्लेली. कोणाक सांगले विश्वास मनोहर भाईच्या आशिर्वादानूच हे सगळे चल्लेल्यो गोश्टी. आमी मेळटाले एक 15 म्हयन्यान केन्ना तरी एकदम कोणाकूच कळनासतालें. आनी शेवटी मागीर 10 आमदार घेवपाचो निर्णय घेतलो, तो बी हायकमांडाचे परमिशनान घेतलो. थोड्यांनी मागीर खूब कितें कितें उलयलें, काही लोक दुखले. लोकांनी म्हाका सल्ले दिले आनीक खरेंच म्हाका खूब आनंद जाता. रिटायर जातना पक्षाचे 27 आमदार आसा. हांवें संघटन मंत्र्याक म्हटलेलें वता वता 30 एक सिक्सर मारुया काय म्हणून. आठवडो न्ही वता वता मी रिटायर मी एज अ प्रेसिडेंट म्हणून आणि 30 करुया काय म्हटलेलें. कारण मागीर मुख्यमंत्र्याक म्हणलें आसूं म्हटलें. मागीर आमचे भितर कार्यकर्त्यां भितर हें जाता, मागीर लोकांक हेंकां म्हणटा मातसो मत मारलो म्हणटा लोक. आनी ते आमी 27 ही सरकार स्थिर करपाक ही संख्या बरी आसा. प्रदेश अध्यक्षाचे नाव जाहीर करपा खातीर आपयल्ल्या मंडळ समितीच्या वांगड्यांच्या सभेन हेर मानेस्तांची उलोवपां जाली. CAA है क्या? सबसे पहले मैं कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा, जब भी वो किसी को मिले तो बड़े स्ट्रांग वे से, बड़ी कमिटमेंट के साथ वो बात रखें. CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. अमेंडमेंट मीन्स कि पुराने एक्ट में
पुराना जो एक्ट था उसमें हमने कुछ रिलैक्सेशन दी है। वो क्या है? वो जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वहां से प्रस्टिक्यूटेड होकर या प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आए, पहले उन्हें 11 साल का इंतजार करना पड़ता था एप्लीकेशन देने के लिए। आपकी सरकार ने सिर्फ यही किया कि वो 11 साल का जो पीरियड था उसको घटाकर 5 साल किया है। और इस बवेला को आप देखिए, छोटी सी बात है कि हमने सिर्फ जो एक्ट था उसमें एक प्रोविजन को रिलैक्स किया है। और दूसरा, आप एक बात जरूर विपक्षी लोग जो इसका विरोध करते पूछिए, घुसपैठिए और शरणार्थी में अंतर क्या है? घुसपैठिया हमेशा क्राइम करने के लिए आता है, शरणार्थी हमेशा शरण लेने के लिए आता है। घुसपैठिया अपनी पहचान छुपाकर आता है, शरणार्थी अपनी पहचान बताकर आता है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको। एक व्यक्ति आपके घर में घुसकर कोई क्राइम करने आएगा तो क्या उसका आप स्वागत करोगे? आप पकड़ोगे, शोर मचाओगे, पुलिस को बुलाओगे, केस रजिस्टर कराओगे, फिर कहेंगे कि इसे चोरी करने आया था, मारने आया था। वही दूसरा एक घटना है कि एक व्यक्ति, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, वो आपका दरवाजा खड़काता है, आप दरवाजा खोलते हो, उसको अपने घर बैठाते हो, दरवाजा बंद करते हो, पुलिस को इन्फॉर्म करते हो, क्योंकि वो आपके पास शरण लेने आया है। तो ये घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ या मिनोरिटी के साथ, मैं 2-3 घटनाएं बताऊंगा तब कि आपको पता चले कि वहां पर हो क्या रहा है। आज एक्ट आने के बाद जनता में और जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है कि वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं वह हो क्या रहा है। एक डीएसपी की वाइफ मंदिर के पुजारी की पिटाई इसलिए कर देती है कि मंदिर का पुजारी जब नव्यान परत एकदा जी पार्टीची फुडल्या वचपा खातीर ज्यांची निवड जाल्या ते बाब सदानंद शेट तानवडे, म्हणजे बूथ कार्यकर्ता ते मुख्यमंत्री, बूथ कार्यकर्ता ते पार्टी अध्यक्ष, हांवें मुद्दामून मेन्शन करता कारण आमचे फाटले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आज आमच्यात ना आणि पहिलेच फावटी आम्ही प्रदेश अध्यक्षाची निवड करता कारण भाई हे आम्ही सगळ्यांनी नेते म्हणून पळयल्ले, ते मुख्यमंत्री झाले। लक्ष्मीकांत पार्सेकर जरी असले ज्या पार्टीच्या कामात सुरुवातीच्या 4 नेत्यापैकी मनोहरभाई पर्रीकर असतात, लक्ष्मीकांत पार्सेकर असतात, श्रीपाद भाऊ असतात, राजे नार्लेकर असतात, सतीश दौड असतात, हांकां सगळ्यांनी पळयता आसतना सगळ्या कार्यकर्त्यांनी कार्यकर्ते म्हणून पळोवंक नाशिल्ले, नेते म्हणून पळयले आसले। त्या खातीर भाई आसतले हे मुख्यमंत्री झाले, पार्सेकर सर असले हे मुख्यमंत्री झाले, पण माझ्या सारकिलो सेकंड जनरेशनांचो कार्यकर्तो हो कार्यकर्तो म्हणून आशिल्लो आणि तो मुख्यमंत्री जालो, ही भारतीय जनता पार्टीची ओळख आसा। आणि दुसऱ्या टप्प्यातले आम्ही परत एकदा पळयता, म्हणजे विनयभाई सांगता असताना सांगले की पार्टीच्या सामान्यातले सामान्य कार्यकर्तो म्हणजे बुतावयले काम करता असताना म्हणजे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष झाले, प्रदेश अध्यक्ष झाले आणि खासदार झाले, आणि परत एकदा नव्यान एक सामान्य कार्यकर्तो जो सामान्यातलो सामान्य आपल्या वयाच्या 24व्या वर्सा पहिले फावटी भारतीय जनता पार्टीचो पंच जालो आणि सरपंच झाल्या उपरांत तू सरपंच पदाक इलिजिबल ना म्हणजे 25 वर्साच्या सकयल आसा म्हणून सांगपी सुद्धा म्हणजे 24 वर्साच्या कार्यकाळात भारतीय जनता पार्टीचो पहिलो पंच म्हणून निवडून येवपी सामान्य 91 भारतीय जनता पार्टीचे काम सुरू करपी तोच एकदा परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर पावता बाब सदानंद शेट तानवडे हाच्या नटान तुम्ही सगळ्यांनी अभिनंदन करचे मागता। आम्ही 13 वयल्यान आमचो राज्यसभेचो खासदार निवडून हाडपाक पावले, मनोहरभाई आमच्या मदीं आशिल्ले आणि घडे आम्ही म्हणटा की आम्ही परत एकदा आम्ही 13 वयल्यान म्हणजे 27 करपाक पावले, मनोहरभाईंच्या आशीर्वादान आम्ही पावले, पण हाज्या फुडली जबाबदारी जी आसा ही तुमच्या सगळ्यांचेर आसा। हांव चड वेळ उलोवचो ना, हांव फक्त तितकेच ही जबाबदारी फक्त नवीन अध्यक्षाची न्हू, आमकां 2022 विधानसभेच्या निवडणुकेक वचपाचें आसा। आमच्याकडे फक्त 25 म्हयने आसा, आमच्याकडे फक्त 25 म्हयने आसा। एका म्हयन्याच्या कार्यकाळात आम्ही जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक वता, येता त्या कदाचित येता त्या एक 15 मार्च पर्यंत निवडणुका जातल्यो, 15 फेब्रुवारीक
जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका डिक्लेअर्डूय जातल्यो. म्हणजे एका म्हयन्याच्या कार्यकाळात आम्ही जिल्हा पंचायती निवडणुकेक वता. ही जिल्हा पंचायत परत एकदा म्हणजे उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो लावपाचें काम हे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आसा. मुख्यमंत्री असत, सगळे मंत्री, आमदार, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, कोर टीम, ह्या सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. पण हे सगळे करता आसतना म्हाका एक मातशें सदांच एक उणीव भासता की ज्यांची प्रेरणा घेवन आमी फुडें सरले, मनोहर भाई पर्रीकर. कारण म्हाका याद जाता 1991 पासून त्यांच्यानी सुरवातीक जेन्ना लोकसभा निवडणूक लढयली त्या वेळा पासून त्यांच्या बरोबर काम करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. तेन्ना हांव पिर्णा ग्रामपंचायतीचो सरपंच, दोतोरान सांगलें हांव तेन्ना डिस्क्वॉलिफाय जालो म्हणून. पण तेन्ना पासून जे काम करपाक एक प्रेरणा स्थान जाय पडटा, ती उणीव आमकां सदांच भासता. पण त्यांच्या मार्गदर्शनाचेर आज आमी बरेंच काम करपाक फुडें सरलेले आसा. आनी ही सगळी जर राजकीय कारकीर्द जर पळयली, कारण कोण तरी एखादो मनीस जाय जो मनीस हे सगळें घेवन तुका फुडें वयता. म्हाका याद जाता जेन्ना हांव पिर्णा शाळेन शिकतालो आनी तेन्ना हांव पणजी हांगा शिकपाक आयलो, म्हज्या मावशी कडेन रावतालो. त्या वेळार म्हजो जर राजकीय गुरू कोण जर आसत बऱ्याच जाणांक खबर आसना, पण हे जे संघटन मंत्री सतीश धवण जे आसात हांच्यांनी म्हाका संघाच्या शाखेर व्हेलो आनी त्यामुळेच आज हांव ह्या पोजिशनार पावपाक शकलो. कारण हे सगळे करता आसतना, कारण म्हाका म्हजो पर्सनल स्वार्थ इतलोच आसलो, कारण संघाच्या शाखेर गेल्या नंतर संघाच्या कार्यालयात शिकपाक जागा मेळटली आणि त्यामुळे हांव त्याच्या बरोबर ते वयतालो आनी हळूहळू ही गोडी निर्माण तांच्यांनी केली. मागीर ज्या वेळार हांव कॉलेजांत गेलो, म्हजे कॉलेजचे मित्र हांगा बरेचशे उपस्थित आसात, त्या वेळार म्हजो विश्वास सतरकर आसत, नरेंद्र सावयकर हांच्या बरोबर हांवें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचें काम केलें. त्या वेळाचे आमचे दत्ता नायक आमचे प्रोफेसर हे डेम्पो कॉलेजांत शिकयताले, त्यांचे मार्गदर्शन बरें म्हाका लाभलें. आणि म्हणून हांवें ह्या कामा भितर सुरवात केली 1991 ज्या वेळार विश्व हिंदू परिशदेचे हांगा रामशिला पूजन आसलें. म्हजो दुसरो एक मित्र दत्ता खोलकार, हांव ज्या वेळार पणजी म्हापसा हांगासर नोकरी करतालो आनी थंय ते फॅब्रिकेशनचें काम करताले आनी त्या वेळाचेर तांकां संघान वचपी असो कोण जर आसत जाल्यार तो, आनी त्यामुळे त्यांच्या मार्गदर्शनाचेर हांवें विश्व हिंदू परिशदेचें काम सुरवात केलें आनी 1991 भारतीय जनता पार्टीचें काम हांवें केलें. हें सगळें करता आसतना सगळ्यांचें मार्गदर्शन आनी सगळ्यांत जर म्हत्वाचें आसत जाल्यार कार्यकर्त्यांचो आधार, कार्यकर्त्यांची ज्या तरेन कार्यकर्त्यांचो प्रेम. हांव ज्या वेळार म्हजें नांव डिक्लेअर जालें, म्हजो मित्र दामू नायक, बरेच जाणांक दिसतालें की दामू नायक सदानंद तानावडे हे दोग जाण कॉन्टेस्टंट आसात काय कितें. आमचे भितर स्पर्धा ना. आमचे भितर दामू नायक अध्यक्ष जालो कितें आनी सदानंद तानावडे जालो, कारण आमी दोगूय जाण बरोबर आमदार आनी त्यामुळे आमच्या भितर एकही आसा. आमी सदांच पळयतात की एखादें पार्टीचें पोजिशन घेवप ही मजा न्ही. कदाचित एक दीस फोटो आयलो म्हणून व्हडलें न्ही, पण हे जे धनुश्य जें आसा हे धनुश्य आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी तें व्हरपाचें जर आमकां फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार तुमचे आधार हो सगळ्यांत म्हत्वाचो. अध्यक्ष कोण तरी एकटो जातलो, पण अध्यक्ष जाल्या नंतर हे सगळें फुडें व्हरपाचें काम जें आसा, सगळें सहकार्य जें आसा हें तुमच्या कडच्यान मेळपाची गरज आसा. काल पासून हांव पळयतां बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांचे फोन येताले. आज हांव भितर सरतना बऱ्याचशा कार्यकर्ते हात दिताले. हो जो प्रेम आसा, हो प्रेम जर पळयलो जाल्यार मागीर आमी ज्या वेळार एखादें काम करता आसतना आमी सबंद गोंय जेन्ना आमी फिरतात त्या वेळार एक मनाक समाधान दिसता की आमी जें काम करपाक फुडें सरलेलें आसा हे कार्यकर्ते इतलो प्रेम दितात. तो प्रेम जर पळयलो जाल्यार खरोखर तें इतलें कामाचें जें चीज जाता काय कितें अशें दिसपाक येता. भावनो, आमकां सगळ्यांत म्हत्वाचें जें आसा ही आमची खरी टेस्ट आसा, खरी आमची परीक्षा आसा. आमी बुथाच्या अध्यक्षा वयल्यान आज ह्या प्रदेशाचो अध्यक्ष जालो आनी त्यामुळे सकयल्या कार्यकर्त्याचें फिलींग कितें आसा हें म्हाका खबर आसा. आनी त्यामुळे म्हाका तुमकां खात्रीन सांगता की कार्यकर्त्यांक मेळपाक लागून आमच्या मंत्र्यां कडेन एखादें काम आसत, मुख्यमंत्र्यां कडेन काम आसत, कारण आमी जी वेवस्था लायिल्ली की प्रत्येक मंत्री आसतले, आमदार आसतले, पक्षाचे पदाधिकारी आसतले, आमची 2 डिस्ट्रिक्टाची ऑफिसां आसात, सेंट्रल ऑफिस आमचें पणजे आसा. ह्या सगळ्या कार्यालया भितर किमान म्हयन्यान आसत, 15 दिसांनी आसत, आमचे मंत्री आसा हे मंत्री त्या कार्यालयान बसप अशी वेवस्था लावया जेणे करून कार्यकर्त्याचें काम जें आसा हें काम करपाक आमकां मदत करपाक जाय. तर कार्यकर्त्याक दिसता की म्हजें सरकार आसा, म्हजें सरकार आसल्या मुळे म्हजें काम जावं जाय ही कार्यकर्त्याची प्रामाणीक इच्छा आसता
आनी ही इच्छा जर आमकां पूर्ण करपाक जाय जाल्यार एखादें काम जें आसा हें त्या मंत्र्या पर्यंत व्हरपाची ही जबाबदारी कार्यकर्त्याची आसता आनी ताका लागून हांव तुमकां खात्रीन सांगता ही येणाऱ्या कांय दिसांनी ही जी वेवस्था आसा ही वेवस्था हांव डेफिनेटली तुमची करून घेता. म्हाका याद खबर आसा की सरकारा फुड्यान एक दोन ज्वलंत विशय आसात. एक म्हादय विशय आसा आनी दुसरो मायनींग विशय आसा. हांव सगळ्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या मार्फत आमी ह्या दोनूय विशयाक सरकाराक पूर्णपणे पार्टी म्हणून पाठिंबो दितात आनी हो विशय जो आसा केंद्रीय नेतृत्व पक्षा जे आसा हांचे कडेन उलोवन ह्या विशयाक बेगीनच्या बेगीन हो विशय सॉल्व जावचो म्हणून सर्वतोपरी आमी प्रयत्न करतले अशें हांव मुख्यमंत्र्याक आश्वासन दितां. 13 ते 20 तारीख मेरेन भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी गोंयांतल्या सगळ्या घरांनी वचून नागरिकता कायद्याक समर्थन दिवपा खातीर पत्रकां वांटून एका नंबराचेर मिस कॉल दिवपाचोय आदेश दामू नायकान मंडळ समित्यांक दिला. 13 ते 20 तारीख पर्यंत 3000 पत्रकां ह्या CAAच्या संदर्भान लोकांच्या घराघरांत पावयतले. घर घर चलो अभियान सगळ्यांक कळ्ळें. ह्या हातूंतल्यान आमी केंद्र सरकारांतल्या नरेंद्र मोदीजींच्या आणि तशेंच अमित शाहजींच्यान केल्ल्या हो कायद्याचें समर्थन करतनाच दारादारान आमी हे अवेरनेस करतले आनी हो अवेरनेस तुमच्या कार्यकर्त्याच्या मार्फत संपूर्ण गोंय बरोबर जातलो. सगळ्यांक कळ्ळें. हांव ही मातयेचें हे निमित्त घेता. परत एकदां सोंपयतना लायन सांगता. 31 जाणांचें मंडळ जितलें हांगा आयिल्लें आसा ते वतना आपलो गठ्ठो व्हरतले. आपल्या मतदारसंघाची मिटींग घेतले. 13 ते 20 तारीख पर्यंत हे 3000 घरां बूथ माध्यमांतल्यान लोकांच्या घराघरांत पावयतले. CAAच्या संदर्भात तांकां म्हायती दितले. ताजो रिपोर्ट मागीर आमी परत तुमचे कडल्यान घेतले. कितली जालीं खंय पावली कितें जालें कमी पडलें तांच्यांनी एक्स्ट्रा व्हरची. कोणाक 5000 करपा आसल्यार ती करची. हो पक्षान दिल्लो कार्यक्रम तुमी सक्सेसफूल करतले अशी अपेक्षा करता.